यूथ ऑफ JSB वीक्षकांक मेगेले प्रीतिपूर्वक नमस्कार. आयचे एक विशेष एपिसोडाक आमगेलोट एक विशेष व्यक्ती आसाची. हांगेले परिचय दिवका ಮುಂಜಾಲಾರಿ मस्त विषय आसा. हांव ताकाच हांकां विशेष जावन आशिल्ली व्यक्ती म्हणलें. वृत्तीपर जावन आनी डॉक्टर, एक्टर, सिंगर, रायटर ह्या प्रोग्रामांतू हांव गोपी भट्ट एंकर आमगेलोटू आसाची कोण म्हळ्यार डॉक्टर अनंत प्रभू ह्या कार्यक्रमाक हांकां हांव प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार डॉक्टर माम. अनेक विशय कसा म्हळ्यार हांकां डॉक्टर कुंबळे अनंत प्रभू म्हणून चिरपरिचित तुमकां जाल्यार गुर्तशा पुरो हें आमगेले चॅनल एक वर्ल्ड वायड देखून कोणा पुरे परिचय ना की तुमकां एक सना परिचय हांगेले करूं इच्छ पावता. हन्नी हांगेली शिकवण मिलाग्री स्कूलांतू ताजे नंतर कोड्यालांत अशें जाल्यार एलोशियस कॉलेजांतू शिकलेची. ताजे नंतर KMCंतू हन्नी हांगेले वैद्यकीय शिक्षण कंप्लीट करून MBBS, DGO तशीच MS मास्टर जनरल सर्जन तांतेक तांणी MS केलेलो आसा. ताजे नंतर 2004 इसवींत कारकळांतू फ्रीलॅन्सर जावन आनी आशिल्लेची. 2004 नंतर म्हळ्यार 2004चे मागीर मंगळूराचे देरळकट्ट्यान तशें जाल्यार एनपोया मेडिकल कॉलेज तुम सगळ्यांक वता आसा थंय आनी जनरल सर्जन जावन थंय प्रोफेसर जावन आनी आजी सिनियर प्रोफेसर जावन ते सर्जरी डिपार्टमेंटांतू आनी वृत्तीपर जावन आसाची. आनी हांगेले हॉबीज तावळी हांव स्टार्टिंगान सांगलें. आनी एक लायक सिंगर मस्त सिंगींग कॉम्पिटिशनान तांणी पार्टिसिपेट केला. वॉयस ऑफ डॉक्टर्स म्हळ्यार आतां रिसेंटली जाल्लें एक कॉम्पिटिशनांतू वर्ल्ड वायडा तांणी डॉक्टर्स तांणी पार्टिसिपेट केलेले. तांतू हांणी क्वॉर्टर फायनल तेच्या पयली ताजे नंतर हांगा वचचें जाय न्ही. ते कशें जालें ते पुरे मागीर निमगुया. एक एक्टर अभिनय करताची एक कोंकणी फिल्म येयलें उजवाडू म्हूण सांगून त्या फिल्मांतू आनी एक्टींग केला. क्रिकेट प्लेयर क्रिकेट मान स्पोर्ट्सांतू कॅरम जायत, टेबल टेनीस जायत, प्रत्येकांतू खेळची मात्र विंगड विंगड कॉम्पिटिशन तुमच्या कलेची. आनी हांगेले सनप्रायतून एक हांकां एक मिमिक्री करचे सिंगर्स आसा तांगेले मिमिक्री करचे एक आसक्ती आसा त्या वेळी तांणी करता आयले. अशी मस्त तांगेले डॉक्टर वृत्तीपर न्हयशी वर्लाल टायमांतू तांणी असल पुरो एक्टिविटीसांतू गुर्तुसून घेवन आजी मंगळूरांत कुंबळे डॉक्टर अनंत प्रभू म्हळ्यार बारी फेमस आनी कुंबळे नारायण प्रभू हांगेले पूत. आनी मस्त विशय हांगे लागीं आमी निमगुया. डॉक्टर माम एक तुमगे काय पळयतना एक तुमकां आमगेले विशय सांगतना जनांक आत्तां चेडूवांक कशें म्हळ्यार तांगेले पेरंट्सान तांकां डॉक्टर जावका व्हड जावन एक इंजिनियर जावका की कसं की जावका म्हूण सांगल्यार विंगड एक्टिविटीसाक घालनाशी खाली शिकवणे मात्र कॉन्सन्ट्रेशन दिवन खाली शिकूक मात्र तूं वचका म्हूण पळयताची जाल्यार तुमी डॉक्टर सर्जन जावन तितली व्हड व्हड डिग्रीज घेवन आज पुरे एक्टिविटीसान तूं आसची मान्य तांतूय नांव घेतलां म्हळ्यार भोवशा चेडूवांक खाली शिकवण मान न्ही अदर एक्टिविटीसान ती तांणी आसूं का म्हळ्यार एक तुमी उदाहरणां प्लस तुमी त्या मात्र देवस्थानांत वॉलंटियर्स कडेन जावन आशिल्लेची. हें पुरे पळयतना शिकवण मात्र इम्पॉर्टंट न्हय म्हूण तुमकां पळोवन शिकोवगा तुमगेले प्रकार कसो आत्ताचे एक चेडूवांक आतां तुमी वृत्तीपर जावन डॉक्टर जावन आसताचे. आत्तां जेन्ना चेडूवांक पळयता आमी आमकां दिसता कसो म्हळ्यार कॉम्पिटिशन तितलें वाडलां म्हळ्यार चेडूवांक हें शिकवण सोडून घेवन अनेक कसं थिंक करचा टायम ना तांकां तितलो मोठा बिजी जाला तांणी. आनी अनेक टायम पडटा त्याला एक मनशान सगळे तांगेले प्लॅनर दे शूड हॅव अ प्लॅनर विथ देम. एक प्लॅन करूं का आमी कशी शिकूं का कितले घंटे शिकूं का कितले घंटे खेळोवचे का कितले घंटे तसं एक प्लॅनर केली म्हणजे जाल्यार they also can, even the students of this era also can do the same thing which I have done earlier. Correct. आमच्या अत्यावश्य तुम्ही सांग तुला ना अंतोसच पुरांतुय सांग दुखून हांव करता एक सडन आतां करूं जायना सडन आज जावं मला करूं जायना सांग दुखून करून आयलेंचे आमी
हॅबिट्स पुन्हा आता ते हॅबिट म्हणत होय, होय. तुम्ही हॅबिट म्हणून काढून घेते बट आय एन्जॉय दिस हॅबिट Correct. बट इज नॉट हार्मिंग एनीवन करेक्ट अनेक डॉक्टर मामान सांगल्या त्या टाईम मारी कोरची विषय रे अनेक तुमका एक इंट्ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ जावन असेल एक विषय सांगता डॉक्टर मामाला शिल्ला ಅಂತೂ ಕೆಲವು ಚೀಟಿ असताची हांव ऐकलेलो आज डॉक्टर मामाला निमगे येता विषय ते चीटी कशी म्हळ्यार नेक्स्ट डेचे टायम टेबल इतली घंट्याक खंय आसूं का कसं कोरका त्यात आनी खंय आसल्यार करताचे ताजी एक विषय तुमी आमगेल्या व्ह्युअर्सांक एक्सप्लेन कोरका म्हळ्यार हांव कशें म्हळ्यार सांग दुखून मागीर सगळे मागीर दिनचर्या पुरा कंप्लीट एक प्लॅन करून केला येदो ते करच्याक म्हाका आय नेवर फावंड म्हाका ते करूं जायना म्हणून लेखनी हांव करता गेला ते केन्ना मागीर बैलेले म्हणटा आसा कसं चिटी घेवन म्हणटा चिल्ल्यान तुमी म्हणून घेवन ह्या नमूने चिटी कोण पळयत तुगे चिटी तर म्हाका मागीर काम करच्याक समजत मागीर चिटी दी पायचे कारण कसं करका खंय वचूका कसं करचें कोणा फोन करका हें पुरा मागीर ऑलरेडी प्री प्लॅन्ड जावन करून आसता हांव तशें म्हाका कोणें मिस जायना कोणाक मिस जायना आय कॅन डू माय वर्क सिन्सियरली काम करतात म्हणून मागीर अभिप्राय आनी आय कॅनॉट मिस एनीथींग विसरलो मरे तुका सांगता विसरलो मरे तेन्ना पुरा रेडी आसा आता तुमका एक पद्य म्हणका म्हणल्यार क्या एक्झाम्पल हांव सांगचें आतां पाय तुमी आतां एक डेली म्हणके पद्य म्हणच्याक टायम दवरता की तुमी अर्ध घंटा दवरता अर्ध घंटो डेली पद्य म्हणताचे वॉइस समजप कितें वॉइस टोन येवं एक टोन वत वॉइसाचे अनेक गिफ्ट आहे तशी मुखार सुया म्हणून अनेक हांव ऐकलां डॉक्टर माम तुमी आतां न्यूज पेपर रिडिंगाक एक टायम दवरताचे समजा इतले वेळार न्यूज रिडिंग पद्य म्हणच्याक एक टायम दवरताचे त्या वेळार कसलें एक अर्जंट काम आयलें म्हळ्यार ಕೆಲವು रुटीन कशें म्हळ्यार सडन ते डॉक्टर सांगत तूं सांगूक जायना तेन्ना कसं करता डॉक्टर ते दुसरें काम नेक्स्ट डे दवरता नेक्स्ट डे एक घंटे करून दवरता टायम मेळ्ळ्यार एक अर्ध घंटे वेच करता अर्ध घंटे केल्यार मागीर काम मना समाधान आयलें म्हाका हांव केलां म्हणून समाधान आयलें तसोच मागीर कशें काम पेंडींग व्हरना पायक पेंडींग व्हरना पायक पेंडींग केलें दवरला गेलें म्हणलें केन्ना खंयचे विशय पायक म्हणून दवरले आमगे दिनचर्या खंयचे आयटम म्हणून गेले टॅक्स पडचे आजी बरको पाय बरें म्हळ्यार कसं कितें जाता तेजे बद्दल डे टू डे केलें म्हणजे आमकांय बरें पडना आमगे समाजाकय बरें पडना बऱ्या विशयान तसल्यार त्या एक तुमगेले मित नेक्स्ट जनरेशनान शिकूक म्हळ्यार कसं लायक म्हळ्यार एक रुटीन कोण दवरली म्हणजे तुमी पूर एक्टिविटीजांत आसूनय तुमगेले वृत्तीपर जावन तुमी मुखार येता म्हण खंयच्यानूय खंडीत हांव तशें तशें करून लेखता हांव करता सर आनी विंगड जाणें केल्यार आय विल बी व्हेरी हॅपी तांगेलें जीवन एक लायनार येता म्हणून हांव लेखचें जाल्यार भारी आश्चर्य जाता डॉक्टर माम तुमी एक सर्जन जावन एक प्रोफेसर जावन इतली पुरो एक्टिविटीजांत आसची म्हळ्यार कशी प्रॅक्टिकली कशी साध्य जाता म्हण विंगडांक ते वयसूचे साथ दिना आतां तुमी मस्त सोशल एक्टिविटीजांत मस्त आतां विंगड ग्रुप्सांत बरो वचून थंय प्रोग्राम दिताची कमिटमेंट कशी हेवी जाता की तुमकां एक त्या वेळार तुमी वयसून घेतली कामां वळार कसलें काम येवचें आय विल मेक रूम फॉर एवरीथिंग इफ देर इज अ विल देर इज अ वे म्हणून इंग्लिशान करेक्ट विल आसता एक वे आसता खंडीत मन आसल्यार केन्नाय आमकां मार्ग दिसता मन आसल्यार मार्ग दिसना दिस इज वॉट आय बिलीव मन आसल्यार केन्नाय काम करूं जातलें मन ना करूं जायना खंडीत हे प्रोग्रामान पळया खाली एक इंटरव्यू म्हणून एक इन्स्पिरेशन जाल्यार तुमी एक घेवका हाजे निमित्त मस्त शिकू मेळटा म्हणून हांव लेखता वैयक्तीक जावन हांवें मस्त डॉक्टर मामा लागीं शिकू मेळ्ळें येदोळ सुरेश जाल्यार भागांतूची तशें डॉक्टर मामान एक वृत्तीपर जावन तुमी एक डॉक्टर म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ विशय आमी जनालय आसता मात डॉक्टर आनी कसले क्वेश्चन नेमगे म्हणून निमगो का म्हणून आज ही परिस्थिती डॉक्टर माम कशी जाला म्हळ्यार हें सोशल मिडिया पुरो येवन घरांत तांतांनी एक नमुने डॉक्टर जाल्या अशी जाल्ल्याची म्हळ्यार तांकां कसले एक सिम्पटम्स दिसली कुडले गुगलांत एक खंयच्यान ते पळयताची वय तातूंत दोनी चॅलेंजस कशें म्हळ्यार एक सना विशयो तांकां सना जल्लाल विशयो गूगलांत हॉट जावन दाखोवन तांणी पॅनीक जावं चान्सस एक हॉट विशय गूगलांत कांय ना म्हण तांणी डॉक्टरला येनाशे बेस्ट चान्सस आज ही मस्त डॉक्टर्स जाला की बच्चाक ಸ್ವಲ್ಪ मागशेचें कसल्या कारण म्हूण दिसता म्हळ्यार इन्वेस्टिगेशन केलो पटी चड सांगताची एक सना विशयान तुजो म्हाका गायडन्स मेळना म्हूण लेखता की तुमी एक कसं जालां म्हळ्यार आतां आज कल चेडवांक पळय न्यू स्टुडंट्सांक पळय पेशंटाक लागीं आमी उलयता तुमी उलयता आसा तुमी गेल्यार हिस्ट्री निमगीत आसा त्या हिस्ट्री निमगेच्या पुस्तक ना चेडवांक आतां तुवें एक हिस्ट्री निमगेल पडल्या बरें डॉक्टर सांगेला उरलो आमी आमगे चेडवां शिकयत तेच येता तुमी पेशंटाक लागीं मस्त टायम यूज करा तांगेला कम्युनिकेट करा तांगेला उलोवन तांगे कॉन्फिडन्स बीन करा
ताने बेन केलं पडत तुमका कसं सांगितलं करतात मला किसरा म्हणाले तू तांक चंद सांगता तांक विषय तांक बिस्टान सांगता ते भिवून सांगायचे चंद को तांगे लागलाय कसं काही दुखा पोटात दुखता काही दुखता केदान दुखता केन कसं जातं जेवढं कसं जाणार बकेट घेतला घेतो काही बकेट घेते ना कसं घेते ना हे पुरा निमित्त तो डायग्नोस करू ऑलमोस्ट एक डायग्नोस करू जाता त्याच्यानंतर तू मिनिमम इन्व्हेस्टिगेशन करता त्याच्यानंतर तांक ट्रीटमेंट जर तांक गुण झालं तांक भारी कशी ओ डॉक्टर चांग मरे मस्त उलयत मरे आमगे लागी चंदको सांगता आमकां आनी मस्त टेस्ट करना उणे टेस्ट भितर कोण सोडत आमकां ते कॉन्फिडन्स पेशंटाक येता खंडीत येता आनी आमी तशी छोल का तांगे तशी कोण तितली वेळ तांगेला उरलेला निमित्त मात्र तुमकां कला विषय कळता ना म्हणजे प्राइमो फेस म्हणजे मेलनोटಕ್ಕೆ कळना मागीर पुरो पेशंटाक गेल्यार मनशांक पुरो करता जाता आम्ही उलोवन घेवन तांगेला उलोवन तांगेल विषय तांगेले घेवन आम्ही असेसमेंट आमकां देवान एक ब्रेन म्हणून दिलो वय आम्ही एसेस करू का आम्ही शिकेल असायचे त्या प्रकारे आम्ही एसेस करून आमकां कसं जाव का टेस्ट आता एक पोटा दूख म्हणून उदाहरण एक पोटा दूख म्हणून पेशंट एक पळयलो हांव फस्ट पळयता चेल्ली की चालू म्हणून पळयता चेल्ली म्हणून तांगे विशय मंथली पिरियड आसा त्या विशय पुरो निमून घेता तांतू कसले दिसा म्हणून मागीर विंगड पळयता तांतू भितर विंगड कसं आसून पळयता तांतू पेशंट घाल कसं करू का म्हणून लास्ट आयतार तुगेले ब्लड टेस्ट कितें युरिन टेस्ट की एक खाली एक्सरे काडची कितें एक स्कॅन USG म्हणतात अल्ट्रासोनोग्राफी एबडामन म्हणतात त्या एक हॉट स्कॅन CT स्कॅन MRI स्कॅन करता म्हणून हांव डिसायड करता मला केलो पेशंट कशें म्हणून येता इंटरनेटार पळोवना तांणी पुरो करून गेला ताची वय ते आमकां कसं वचून म्हणून कसं करता कसं प्रिस्क्रिप्शन दिवचे पयलीं पुढे टेस्ट बरोवन दिवचे पुढे करून येता त्या करची तप्पू समने म्हळ्यार आनी एक फर्स्ट म्हळ्यार दुड्ड अननेसेसरी वेस्ट जाता करेक्ट एक आमी आपास कसं टेस्ट करून सांगताची तेन्ना डबल दुड्ड खर्च जाता तांगेले तशी ती केल्या जाणां दुड्ड वेस्ट करचे आसा ताचे बदलाक करेक्ट स्पेशलिस्टाक चमकून जाता फर्स्ट टकाची गेल्या टायमाराची करेक्ट विषय भायर येता जाल्यार सेकंड ओपिनियन घेयाची तुमी थर्ड ओपिनियन घेयाची बट तुमकां एक पटी एकल्याला गेलं तर कसं जाता म्हणून कळता कसं बोलका म्हणून कळता एकलं सांगता ताचे नंतर मागीर तुमी चेक करायचे तुमगे गुगल चेक करायचे हांव सांगेन करेक्ट आसा की नाही म्हणून देन यू विल एसेस वॉट दॅट पर्सन हीज तो डॉक्टर कसं म्हणून तुमकां मना वता ताणें सांगेन वय परत शी आसता तुवें तुमकां मना वता फस्ट गुगल पळोवन मागीर डॉक्टरा वचूंच पडत त्या नॉट गुगल करेक्ट एक सिंपल रीतीर तुमकां हॉड विषय म्हणून तुमी घेवंक काय डॉक्टर मामान सांगिल्लें करेक्ट अर्थ करून घेयाची कसं असल्यार डॉक्टर सल्ला वच्चाची आनी हें तुमी जनाक सांगिल्लें डॉक्टर सांग कसलें सजेशन आसा की तें तुमी सांगलें म्हळ्यार डिटेल घेवन तांगेला उरलो काम उरलो म्हणून सांगता तशी आमी आमगेले स्टुडंट्स आसा तें हें शिकवायचें फस्ट कम्युनिकेट विथ द पेशंट तांगेले चंद उलयले पळय तूं कसं म्हण तांकां कळटा तांणी कसं म्हण तुका कळटा तांगेर पोजिशनार बसून तूं थिंक कर फस्ट करेक्ट तू फस्ट पेशंटार पोजिशनार बसून तूं थिंक कर तुका कसं जावको म्हूण थिंक कर तेन्ना तुका विल आस्क क्वेश्चन टू द पेशंट इन सच ए वे दॅट दे विल फील हॅपी म्हगेले डॉक्टर आसा मरे हांव सांगिल्लें आयकता असो म्हणून एक तूं आयकना जाल्यार रे तांकां मना बेजार जाता पेशंटाक मना बेजार जाता कसं सांगिल्लें आयकना मरे ताजेर कसं बरोवन दवरता म्हणून चिकी टायम आमी तांकां दिवका पडटा ते दिल्यार मात्र तांकां पेशंटाक कळटा ओ डॉक्टर म्हगे रूट आसूं आनी एक ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಟರ್ಲ ಹತ್ಕೊಂಡಂತ ಹುಷಾರ್ ಜಾವಚೆ ಏಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಲ್ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನಿ ಹುಷಾರ್ ಜಾವಚೆ ಮನ ಅಂತೂ ದೇ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಪೀಪಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಜೈ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ म्हणता गॉड गिफ्ट बारी दुर्लभ लोक तसं सुचो असला तागेले दय म्हणल्याक देवाला दय म्हणल्याकाची पण ताणें कसं बेजार जावन ते एक कॅबिना भितर वतना ताका पाटी ताटून कांय जायना भिवूनक तूं असं म्हणलें गुळे तो सायकोलॉजिकली हांव तुगेले पाटी बला आमी लेक्चर देवा तूं म्हगे लोट आसलो देवा तशी लेखून आमी पेशंटा सांत्वन दिवन पेटोवका आमी पेडे आमकां सांत्वन आनी कडेन मेळटा आमी कश्ट आसतना आमकां आनी कडेन मेळटा म्हगे अभिप्राय कोणें कश्ट आशिल्ले तेन्ना आमी वचून पावची तांकां तशी आमी कश्ट आशिल्ले तेन्ना देवा तूं आमकां पावतलो म्हणून आमगेलो विश्वास खंडित डॉक्टर मामान सांगिल्लें हांवें पॉयंट एक नोट करायची डॉक्टर मामान केन्नाय प्ले करचें विंगडांक कश्ट आयलो म्हळ्यार हांव पावता म्हळ्यार डॉक्टर मामा पावताचे हांव कश्ट आयलो तूं म्हाका पावका देवा म्हूण हें तिनूय संबंद म्हाका येयलो म्हूण जाल्यार लेखील काम पुरो सुसूत्र जावन जाता कोण डॉक्टर्स आसा की तांकांय आमी हाजी देवालय स्थान दिताची वैद्यो नारायणो हरिही म्हणून म्हणताची तसले एक देवालांनी एक डॉक्टर्स जाले एक पेशंटाक एक संबंध निरंतर जावन आसता म्हणून एक सना एक छोटू करी तरी डॉक्टर मामान तुमकां सांगिल्लें आसा हें पुरे मना बऱ्याची आनी एक डॉक्टर माम तुमी सुधिंद्रा डायग्नोस्टीक सेंटर तेय आसाची हांग कशी म्हळ्यार स्वाम्यान आनी सांगून तुमकां एक आमगेले समाजाक कांय पण कोरया आजी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी पर ಒಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಸಮೇಲ ಬೇಸನ್ ಮಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಶಿವಾನಂದ ಪೈ ಹಾಂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಮೇಶ್ ಪೈ ಮಾಮ ಪರ ಬೇಸನ್ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಗೆ ಲಾಗಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಉಲೇಲೆಚಿ
अशी कोरकार समाजा खातीर कसं नाही कोरकार आमी जायत म्हणून ते येद्र आयले नंतर आमी जायत म्हणून आयले वॉलंटियर आयल्यांची आमी ते बस सोमार बसता बुधवार बसता शुक्रार बसता केलो पटी पेशंट येताची बट प्रश्न येवची कसं खंय म्हळ्यार कितले दुडू जाता मामा कितले दुडू जाता म्हळ्यार ते म्हाका मतां भितर मस्त बसता म्हळ्यार तांकां फ्री तांणी तांकां आरोग्य निवारण करूं येयलें की बजेट पळोवचें येयलें म्हणून कारण त्या म्हाका बेजार आसता त्या तुमगे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है म्हणटा हिंदीन आमी वय कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ता है ते आमगे हेल्थ जाय जाल्यार आमी तो दुडू करचो का तांत म्हाका मुखार पळय चौकशी केली जाल्यार आमगे देहाक चौकशी जाता तशें तरेन व्हडलें तांकां दिताची तो सांगलां फ्री कोरकार आमी सांगलां आमगे कन्सल्टेशन आमी करनाची आमगे कन्सल्टेशन संस्थे वता अर्ध कन्सल्टेशन करता तेन्ना आमगेलें संस्थे वता आमगेलें आमी कशें ना आमी फ्री बसून आमगेलें काम करूचें तुमी पळयलां करेक्ट हय तशी हें इतलें ಸ್ವಲ್ಪ सिरियस टॉक जाला तोपास तांगेल्या हॉबीसा विशयी रेवया डॉक्टर माम तुमी आतां एक KMCन तूं कॉलेजा रिप्रेझेंट जावन क्रिकेट खेळ्ळ्याची मेकलाल प्रकार ते एक रेकॉर्ड आसा ते कोणाक आजीक ब्रेक करूं जाय न्ही एक कुंबळे अनिल कुंबळे तुमकां तसं 10 विकेट ताणें पाकिस्तान येद्रा काडलेले आनीक आमगेले अनंत कुंबळे डॉक्टर माम तशी ते कसा विशय डॉक्टर माम ते नाही एक म्हळ्यार आमगे तेन्ना कॉलेजांत देखून वी यूज टू एवरी इयर आमगे इंटर टुर्नामेंट्स आसता तशें ते इंटर कॉलेज टुर्नामेंट्स KMC वर्सेस KRC KMC वर्सेस LOCS KMC वर्सेस गव्हर्मेंट कॉलेज तशी पुराय कॉलेज आमगे कॉलेजा भितर आमकां फिक्सर्स मेळटा ते फिक्सर्स प्रकार म्हाका एक फावटी मेळ्ळें LOCS कॉलेज मेळ्ळें म्हाका तेतूंत कशें की देव मागीर मस्त प्रसन्न जालो की म्हणल्यार घाला गेलो बॉल म्हाका विकेट मेळटा तशें म्हळ्यार एक ओवर एक म्हळ्यार एवरी ओवर न्ही बट मेळटा रेग्युलरली मेळटा तशें तुमकां बॉलिंग दितना विकेट मेळटा तशें देवान दीत म्हाका मेळटा तशें दॅट आय थॉट दॅट वॉज माय डे तेजो सो एक कळना आसता हेजो ते रेकॉर्ड तुमी काडले आसा देवान हेजो ते तशी दवरला ताका जय श्री कृष्ण म्हणटा खंडीत आनी टेबल टेनीस आनी कॅरम कॉलेजा भितर कॅरम चॅम्पियन जावन आशिल्ले कॉलेजा भितर कॅरम आनी आतां गेलता की आतां गेलताची आमकां रिक्रिएशन रूमा भितर आतां बसून खेळटाची हो आमकां टायम मेळ्ळा तेन्ना अर्थ कसो म्हळ्यार डोंट कीप युअर मायंड आयडल करेक्ट यूटिलायज फॉर समथिंग एज अ रिडींग ऑर न्यूज कितें खेळची कितें कसं लागी पूण यूटिलायज करता राव नॉलेज घेता राव बिकॉज नॉलेज इज सच ए थिंग वी विल से आमकां केन्ना जाल्लें म्हूण ना नॉलेज मेळ्ळें म्हूण सांगूं जायना आमकां नॉलेज तितलोच पाहिजे खंयच्या भितर नॉलेज घेता राव घेता हांव म्हणटा स्टुडंट्सांक यू आर गेटींग डिग्री इफ यू रीड समथींग यू गेट अ डिग्री बट फॉर लायफ लॉंग यू शूड हॅव नॉलेज which is a source of inspiration for all of you. You should all of you have this knowledge in life. Till death you cannot say I finished reading. Till your death you cannot say I have finished reading. Correct, 100%. अनेक डॉक्टर म्हणते वॉयस ऑफ डॉक्टर्स हांव स्टार्टींग एक फावटी सांगलें म्हळ्यार विवर्साक क्वॉर्टर फायनल ते ताची एक ಸ್ವಲ್ಪ सणाची कहाणी हे कसं न्ही वॉयस ऑफ डॉक्टर्स म्हळ्यार कसं न्ही एक फेसबुकार मगेर एक पद गेल्लो दिवस तेन्ना म्हाका कोण पळोवन म्हाका सर why don't you go for this competition? It's a competition for all doctors all over the world. हांव कशें लाग म्हाका नाक्की जाल्यार एक गल मागीर ऑडिशन पटयलें ऑडिशन पटयलें तांकां सिलेक्ट जालें येस म्हणालें आयलें फायनली फिल ऑल युअर फिल करून यो म्हणालें ते मागशी 4 ऑडिशन जालें मागीर तशी 4 ऑडिशन क्वॉर्टर फायनल्साक पावलो हे पुरो ऑनलायन जाला ऑनलायन तुमी केशी घरकडे बसून केलें ऑनलायन केलें मागीर सेट अशें पळय हांव घरकडे कोण केलें ताजे नंतर कसं कितें देवा मना कसं स्कीम वगत ना अमेरिकाचें केलो 2 म्हयन्याक अमेरिकाचें तेन्ना क्वॉर्टर फायनल्स आनी सेमी फायनल फायनल्स आशिल्ले ते दॅट वॉज इन इंडिया दॅट इज इन जयपुरांत आशिल्लें ते म्हाका 28, 29, 30th of July that time I was already in US म्हाका पॉम्पेट करूं जाय तशें मागीर तें मिस जालें म्हाका बेजार कसो लागना कसो म्हळ्यार देवान एक टॅलंट दिलें लायक तें व्हरून रब्बर ना म्हाका मना समाधान तशी आमगे समाजान कोणाकय जाल्यार एम फॉर द टॉप इफ डोंट गेट द टॉप सेकंड रँक थर्ड रँक म्हळ्यार वडना समाधान करून घेवपाक तशें जेन्ना सांगचे उद्देश कसो म्हळ्यार ट्राय करता रावपाची टील यू सक्सीड देर इज अ वर्ड ट्राय एंड ट्राय अंटील यू सक्सीड म्हळ्यार इन इंग्लीश परवप आसा तें मनान दवरून घेवन तुमी ट्राय करता रावपाची एक ना एक सक्सेस मेळटाची मेळटा एक ट्राय करता रावपाची दोनीचे तुमी खंयचे प्रोफेशनल आसल्यार तुमी हॉबी सोडनाकाची
हॉबीज दवरता हय हॉबीसान तर मनशाक एक जीव शेत एक्स्ट्रा जीव शेत एके मनुष्य निर्जीव जाता एक भितर काम करून 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 सुस्त जाता तुमी भितर आशिल्ले तुमी ते केन्ना जागृत दवरका म्हूण आनी पळय आनी आमगेले हेडवेट दोन आमी डॉक्टर आमी तांतू बरें मेळून त्या पळय कसले आसनाचे तशें केला गेलें आतां तुगेला टॅलंट आसा वय. त्या तूं केन्ना पळय कपडा भितर बंद करून दवरता ताका चंदा आसा हय एक तुगेला पेन्सिल आसा तूं यूज करना ते करून दवर तूं हय वर्स एक पडटा ते पॉयंट करून चंद करून बरोबर बरोबर खुशी जायना तशीच मनशाला टॅलंट आशिल्ले मनशांक त्या टॅलंट ताणें एक एक टायमार यूज करता रावता ते टॅलंट शाईन जाता आसता करेक्ट ते मागीर इच्छा तेजी म्हणा तशी कोरका म्हूण लेखचे तशी करू पळयता आसा ट्राय करता आसा आणखी परफेक्ट जायना यस आनी परफेक्ट जाय न्ही म्हणजे एक व्हड विशय तुमी आनी कसं म्हणारी आमी इंडोर आतां स्टुडियोन तसाचे डॉक्टर मामा लागी बॅटींग आनी बॉलिंग करूचें जायना सिंगींग गॅरंटी करूं येता आतां क्वॉर्टर फायनला तुमी पावल्या म्हणटना तुमी आतां म्हणी मुजलारी मागीर कमेंट घालताची तुमी डॉक्टर मामान एक पद्य म्हणोक आशिल्ले म्हूण एक आमगेले पद्या भशेन अनेक विशय हो ताजे पयशे फुडें डॉक्टर मामा तुमी मिमिक्री आनी करता आशिल्लीची म्हूण विंगड विंगड सिंगर्स जाल्या तुमगेले भाव स्टेजान तांणी एक्टर्स जाल्या मिमिक्री करता आशिल्ले तांणी वय कुंबळे नरसिंह प्रभू तुमी सिंगर्स जाल मिमिक्री कोणाल पळय सिंगर्स म्हळ्यार पळय युजली आमगेले टायमार सिंगर्स आशिल्ले पळय तेन्ना आमी सांगनासतना वय. आमी वाडून येतना आमी किशोर कुमार मोहम्मद रफी मुकेश तलत मेहमूद हेमंत कुमार असं पळय केलं वय. आतां पळय उदित नारायण कुमार शानू सोनू निगम ह्या पळयले वय. तर तेन्ना आमकां आमगे आयडल म्हणटा पळय सिंग करतना मना लेख ताका आनी सिंग करचें तर आयडल दोन घेतले अशें आतां कशें म्हणटा पळय म्हाका हिरो अशी जावका हांव हिरो जाल्यार धर्मेंद्र अशी जावका हांव दिग जाल्यार अमिताभ बच्चन अशी तशें का तशें म्हण लागता लोक मस्त चेर आसत भायर सांगचे अशेंच आतां बिंगड थिंग करता पण वय. बट तेन्ना आमकां मनाक तेच दिसता आशिल्लें मोहम्मद रफी किशोर कुमार मुकेश अशें बरें आशिल्लें तेन्ना आमी तांकां एक कशी मिमीक करचें म्हणून म्हणटा मागीर भावाले कशी करची तांकां म्हणून तांगेले म्हणून जायना आमकां आमी करूं जायना खंडीत जायना म्हणून तितले एक्सपर्ट वय तांणी हॉट तांणी सिंगर्स भयंकर शिकिल्ले तांणी विद्वान तांगेला म्हणजे थोडे एक आयल्या म्हणजे तांगेला म्हणजे झलक म्हणटा पळय चिक्केल्यार पुरो म्हणले करून प्रॅक्टीस करून आशिल्लीच त्याची झलक आतां आमकां दाखयत की खंयचे एक तुमी नांव सांगच्यात ह्या सिंगरा म्हणून त्या सिंगराला एक पद्य आतां हांव तुमगेले म्हगेलें एक फेवरेट पद आसा जुग गया आसमान मोहम्मद रफीन म्हळें राजेंद्र कुमार एक्टर हांव दोन लायन मस्त सगळे सांगे 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 कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो जो गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया कौन है जो सपनों में आया कौन है जो दिल में समाया लो जो गया आसमां भी इश्क मेरा रंग लाया ओ प्रिया ओ प्रिया हे म्हगेलें एक फेवरेट पद सांगू वेरी ब्युटिफूल डॉक्टर माम ह्या तुमी आतां ह्या पद्य म्हणटरे आमी वन्स फॉर म्हणूंक काडटा तशें तुमी तांगेल गेला आनी कोण आल्या म्हणून किशोर कुमार ओके एक बारी लायक पद कोणाला उलयला म्हण एक हय कसा रे क्या हुआ कसा कब हुआ क्यों हुआ हय ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ अब क्या सुना है ये क्या हुआ कैसे हुआ कब हुआ क्यों हुआ जब हुआ तब हुआ ओ सोडो ये न सोचो ये क्या हुआ ब्युटिफूल आणि एक मुकेशल दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा एतबार ना रहा दोस्त दोस्त ना रहा प्यार प्यार ना रहा संगमाचे मुकेशान पद राजकुपरावेरी ब्युटिफूल पद एवरग्रीन फेवरेट पद
समटायम्स आमकां ఇప్పుడు दुःख जाता कळ्ळें फ्रेंड्सान आमकां ब्रेक केलें फ्रेंडशीप तेन्ना हें पद मनशाक इच्छ पावता म्हळ्यार तितलो बरो डेप्थ आसा पदांत फिलिंग्स आसा पदांत. आणि एक मोहम्मद रफील एक सांगेत की डॉक्टर मोहम्मद रफील खंयचे एक तुमकां एक उडगास आशिल्ले एक 2 लायन. हो आने से उसके आए बहार जाने से उसके जाए बहार बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा. ओके मेहबूबा म्हणल्यार म्हाका उडगास येयल्या तुमगेले बायल कितले सपोर्ट आसा तुमकां म्हळ्यार पुरे एक्टिविटीसान तूं तांगेले एक आमगेले केन्नाय घरकडे एक सपोर्ट म्हळ्यार जावका कशी फुल सपोर्ट आसा बट समटायम्स म्हळ्यार कसं जालें बमण बेल म्हणून मध्ये ಸ್ವಲ್ಪ काय हे काम केन्ना म्हळ्यार जायना तुमगेलें हें आसत भायर वचचें आसत मुगे केन्ना म्हळ्यार वचचें जायना तें केलो पटी येता मनशाक बट ऑल द टायम 95% एडजस्टमेंट आसा एंड दॅट सपोर्ट इज देयर विथ मी ऑल दीज इयर्स. आय शुड थँक हर फॉर दिस. आनी कशें एक तुमगेले खुशाल करचे तुमी बेजार करनाचे आतां तुमी चिटीन तो इतले बरें डिटेल बरयताचे बायल केन्ना तमाश करता की तांतू मेगेले एक ಸ್ವಲ್ಪ बरयला म्हणून तिगेन खरंच म्हळ्यार तिगेन कसं कसं हाडूं सांगला पळय त्या बरोबर बरोवन घेवचें तें वचचें हांगा वचचें आसा तें वचचें आसा त्या बरोबर बरोवन घेवचें म्हळ्यार तिके कोपते की बेगीन मात केलें तिके करायसर ती कोपता तांगेले केन्ना खुशाल आसता मध्यम वे आमकां विसरला कितें ते चिटीन म्हणटा तशें तें एक आसा बरें तेचें मी करता तें म्हळ्यार कसं म्हळ्यार आफ्टर ऑल द थिंग इज मॉर्निंग टील इवनिंग शूड बी गोईंग इन अ स्मूथ फॅशन. आतां एक कडेन वचचें आतां हांगा तुका मना पडटा जिम करो नाका म्हाका हंपरगड्डे काम आसा तें म्हापशी येवचें वचचें अननेसेसरी पेट्रोल वेस्ट तें थिंक करता टायम वेस्ट आनी हें ट्रॅफिक आसा वच तशें ना म्हणून रावता हें ट्रॅफिक कंडापडी ट्रॅफिक आसा म्हणून रावता पूण तशें नाशिल्लें आतां कशें जाता ताका आतां प्लॅन करता बघा आतां त्या फुडें केलें प्लॅनिंग म्हाका आतां हेल्प येता. आनी तुमी स्टेज फंक्शना बरे प्रोग्राम दिला की डॉक्टर दिता आसता की पळय हांव म्हळ्यार आमी आमगेले तुमकां एक व्हड विशय कसो म्हळ्यार तुमी आतां मिमिक्री कोण कितली खाल जाल्यार कोतना म्हाका जाल्यार ह्या प्रोग्रामान नेक्स्ट तुमी खंय गेल्यार तुमगे एक मिमिक्री कर म्हूण सांगच्या बरोवचे ऑडियन्स आसता खंडीत स्टेज प्रोग्रामांत नो प्रॉब्लम. तसं दिता आसता की डॉक्टर स्टेज प्रोग्रामांनी स्टेज प्रोग्राम मिमिक्री म्हणून दिना बट नाही सिंगींग सिंगींग करता आसता आमगे 3-4 कराओके ग्रुप्स आसात मंगळूरांत ओशन परांत जावचें तशें बरो ग्रुप्स आसा आमगेले केलो तांतूं मेंबर हांव तांतूं रेग्युलरली आमी एक म्हयन्याक एक पटी वता म्हयन्याक एक पटी ताका दवरता तिथे मागीर केन्ना म्हाका वचचें जायना डेली म्हाका वचचें जायना आसता वचचें जायना एक म्हयन्याक एक कडेन एक फंक्शनाक वता सो दॅट टू कीप अशें पडटा म्हाका टॅलंट अशें सायन करून दवर पॉलिश लावन दवरा ताका तितलेंशें आशिल्लें टॅलंट यूज करता रावपाची. लास्ट डॉक्टर माम उलयता उलयता अर्द घंटा लागीं जालें वय एक डॉक्टर जावन आमगेल्या ऑडियन्साक तुमगेलें एक सजेशन्स की गायडन्स की कसं की एक एज अ डॉक्टर ए स्टिचिंग टायम सेव्स टायम म्हणून एक विशय इंग्लिशाक याद आसा ए स्टिचिंग टायम म्हणाले एक खंयचे एक आमगे शर्ट जेवता कसं लायफान कसं आयटम जेवता एक कसं की एक चुकलें म्हणून जालें तें कुडलें समकून घेवचेंच पडटा तें आमगेले बुद्धिवंतीक तें आमी तें कुडलें केलें म्हणून जाल्यार आमकां विंगड अनाहूत जेन्ना पळोवंक येता ए स्टिचिंग टायम सेव्स टायम म्हणटा पळय सेव्स लायन म्हणटा तशी दॅट इज वॉट वी हॅव टू अंडरस्टँड एक आनी एक हॅपिनेस लायज इन ए गुड हेल्थी लायफ आमगे हॅपिनेस आसा पळय इट लायज इन ए गुड हेल्थी लायफ फॉर दॅट वी हॅव टू बी व्हेरी मच constrained. You should be very much about that to think करता कसं फूड गावका कसं गावचें जेवण हें केल्यार म्हाका तशें जाता हें केल्यार म्हाका गॅस्ट्रीक येता हें म्हळ्यार तें आमी तें आमगेलें तें कंट्रोल दवरून घेवका आजेर जिबेर कंट्रोल दवरून घेवका आमकां टेस्ट लायक आसता आमचे केन्ना तें सांगता म्हणना आमी उरलें आमकां पगला पोडी जावका ती पोडी जावका तरत तागली ताजी मागीर आफ्टर इफेक्ट आसा पळय गॅस्ट्रीक जावची पडटा आनी एक 40 नंतर विंगड एक लायफस्टायल लीड करता विंगड लायफस्टायल चलडू आसतना विंगड एक लीड करता पडटा दिस इज वॉट आय वूड लायक टू से हॅपिनेस लायज इन गुड हेल्थ. करेक्ट. आनी एज अ आतां डॉक्टर सोण वर्लाल एक्टिविटीसाचे आतां कसं सजेशन एक तुमी गायडन्स दिता एक कसं
don't think that only few are talented. Correct. For example, you are also a very multi-talented person. Everyone is talented, but he should get an opportunity. Right time to come out. Correct. Because आम्ही एक मोग गुशी असतात वय, वय. ते आमकां केद नाही आता कोण आपडतात ताका काय ओपन तुम्हाला पळत आसा वय. त्या मॅच ताका वाकून बेसू का त्याचे खातीर केन्ना चिंता नासू का एक टॅलेंट केन्ना भायर वचून मला तू उत्सुक आसू का तुका त्या टायमार करेक्ट टायमार आपळ टाक ओपन जाता तुगे टॅलेंट केन्ना भायर येता हर एकली टॅलेंटेड आसाची देवान हर एकल्या टॅलेंट दिला बट आमकां आमगेले टॅलेंट काही म्हणून वतना सोदून कितले बगी सोदून काडटा पळय आमी तितलें सांग आमकां this is what I want to tell all. Talent आशिल्ले मनशां भायर येयाची घरकड बसू नाकाची टॅलेंट वेस्ट करू नाकाची there are some people sing in the bathroom only भायर येवन पद म्हणा मरे तुमगे टॅलेंट आतां तशी मस्त सिंगर्स भायर येयल्यांची मस्त सिंगर्स कराओके प्रोग्रामा पळय येता आसाची that is a good thing that are coming out all talents are coming out different talents त्या मात म्हणून क्राफ्ट आसा हँड क्राफ्ट्स आसाची पेंटिंग आसाची ते मस्त नमने टॅलेंट आसा all are coming out because media is there to put forward. आणि पेरेंट्सांक म्हणल्यार एक एज्युकेशना विशीं प्रेशर घालता पेरेंट्सांक कसं सांगता तांकां सांगचें कसं म्हणा प्रेशर एक घालवचें नाका तांगेलें टॅलेंट कसं म्हणून पळयाचें कितलें शिकता म्हणून पळयाचें त्या प्रकार तांकां मार्गदर्शन दियात समजावन आनी तांकां फोर्स करून खंयचे तांकां नाका तेन्ना तांकां घाल नाकाचें 3 Idiots सिनेमा पळयला तुमी पळयला तांचे भितर ताका एक माधव म्हणून ताका तांचे भितर इवन फोटोग्राफी तांकां इंजिनियर जावून हट ते जायना तें करून तशींच आमी हट करून आमगे चेडवांक आमगे हांव डॉक्टर म्हगेलो डॉक्टर जावका म्हगेलो दूर डॉक्टर जावका म्हणून हांव घाली म्हणून तांकां इंट्रस्ट नासता कांय प्रेजर ना इतलो दुड्डू शिकिल्लो दुड्डू वेस्ट वेस्ट जाता केलें ताका तें कसं नाही तें बांदना मागीर तशें जावचें नात आमी तें आमी पळोवंक तें आमगे रेस्पॉन्सिबिलिटी पेरंट्स जाल्यार आमगे रेस्पॉन्सिबिलिटी आमगे चेडवांक कसं जावका कसं नाका तें पळोवंक आमी तितलें होमवर्क आमी करता आमगे चेडवा विशीं होमवर्क आमी करता चेडवा मात होमवर्क दिवचें न्ही तांगेले विशीं होमवर्क आमी करता मागीर देवा सोडटा आमगेलें कर्म आमी करता कर्मयोगी जावन काम करता देव पळयता तितले पूण आमी शिस्तबद्ध जावन केला री देवाला एक दये खंडित आसता खंडित आसता हांव खंडिताक ओपत आनी इतले पुराय मध्यान एक लास्ट एक निमित्त डॉक्टर मॅम एक देवाल खातीर एक आमगेले संस्कार आचार विचार संध्या वंदन तुमी देवाल खातीर टायम कशी दिताची आतां करता हय ताजे खातीर टीम गेला आतां सकाळी करता एक ಸ್ವಲ್ಪ टायम तुमी देवाल खातीर दिताचीच 15 मिनिट म्हगेले सकाळी देवार आसा आनी केन्नाय खंय वता जाल्यार ताका हुडगा चिंतन म्हगेलें आसा ऑपरेशन थिएटराक गेल्यार चिंतन आसा भायर येतना चिंतन आसा पेशंटा पळयल्यार चिंतन आसा पेशंट घरा उडयता तें चिंतन आसा हें केन्नाय कनेक्शन चुकिल्लें ना आमच्या लायफान तें चुकल्यार आमी चुकताच तें चुकल्यार आमी चुकताच देवाक पांय सोडल्यार आमी पडटाच त्या आमगे समाजाक सांगच्या खातीर आमगे चेडूं देवस्थाना मस्त येनाची खंयची फंक्शन जाल्यार मंत्रालय नाही येवचें आमच्या घरान मात येवचें चेडूं संतान चेडूं खंयी दिसनाची तें एक चेंज जावका ते आमगेले संस्कार जाणा पळोवका चेडवांक देवस्थान हाड तशें कोरका आमगे आना चेडवान आतां जाणां पळय तांगे चेडवां आना म्हण तांकां चेडवांक देवस्थान कोरका आमगेले कसर कल्चर कितले रिचस म्हळ्यार कल्चर आमगेले विंगड परदेशीचे आमगेले कल्चर फॉलो करप पळयता आसाची आमी तांकां फॉलो करता सांगता केन्ना जाणा बट तांणी आमगेर फॉलो करता आसाची तितले म्हणटा नेचर आमगेले सगळे तुगेले कल्चर इज सो रिच दॅट पीपल एप्रिशिएट अवर कल्चर इन लायफ दे ट्राय टू फॉलो अस ऑल्सो वाय वी शूड फॉलो देम लेट देम फॉलो अस कितले वेळ डॉक्टर मॅम तुमगेले बिझी शेड्यूलान तुमी हांगा येवन एक तुमगेले चिटीन आमगेले एक स्टुडिओ नांव बरोवन आज हांगा आयल्याची न्ही बरोवन आयल्याची हांगा कालचे चिटीन तूं आमी हय बरोवन येवन करेक्ट इतले वेळ मस्त विशय आमगे लागीं सांगली तुमी मस्त शेअर केलाय आमगेले एक व्हड एक सौभाग्य तुमगेले उरलोचें मात्र तुमगेले एक इन्स्पिरेशन जावन मस्त जाणां घेवच्याक एक अवकाश यूथ ऑफ GSB चॅनलांतल्यान तुमकां अनंत धन्यवाद डॉक्टर मॅम नमस्कार थँक्यू व्हेरी मच फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस फंक्शन येस थँक्यू व्हेरी मच अखेर एक ऑडियन्सा लागीं वीक्षका लागीं आमगेले समाज बांधवा लागीं तुमी पळयल्या हे खाल एक इंटरव्यू म्हणणे विशेष व्यक्ती म्हणून सुरेखा सांगितलं आणि डॉक्टर मामान लास्ट एक चंद रीतीर सांगली कसं म्हणल्यार विशेष व्यक्ती पूर जणांक जावं चान्स आसा म्हण इथं म्हळ्यार प्रती एकला लागीं टॅलेंट आसा ते गुर्तुसोवचें एके आमी गुर्तुसोवका एक नांव विंगडान गुर्तुसोवचें तशें दृश्टी विंगडांक आसूं का त्या दोनी वट्ट म्हणल्यार तागेलें टॅलेंट भायर येता आनी खंयचेय तुमी वृत्तीन दसोवची तुमगेले भितर एक टॅलेंट आसा म्हणजे जाल्यार वृत्ती तुमगेले टॅलेंटाक अडचण जायना म्हण बहुशा सनाचे एक डॉक्टर मामाल म्हण की हांवें एक तेवे एक नमून येयले म्हण हांव वृत्ती पर जावन एक पुरोहित भटमाम आसल्यार म्हाका एंकरींग करचें एक हॉबी
तसं देखून हें करता आसा आनी मस्त विशय सांगले एज अ डॉक्टर जावन तांणी स्वल्प गायडन्स दिल्ले तुमकां कसले एक सिमटम्स दिसतना एक तुमी कशी गायडन्स घेवका कशी आसूं अलर्ट जावन एक कशी टेन्शन घेना अशी मुखार सुका तेवे विशय सांगले हॉबी विशय सांगले आनी हे तांगेले सगळे स्टोरी एक इन्स्पिरेशन जावन तुमी घेवेत अखेरीक आमी मस्त टेन्शन करनाशी आमगेले एक नियम कसो आसा की डॉक्टर मामान म्हणकेची एक नियम पालन करताची शिस्तबद्ध जावन डिसिप्लीन जावन केल्ली म्हूण जाल्यार आमगेले एफर्ट्स ताका घाली म्हूण जाल्यार देवाल दया खंडीतय आसता आनी मुखार जावचे कोण पळयला न्ही एक लायफ चंद लायफ आमगेल्या देवान दिला चंद रितीरी काडया म्हूण सांगताची जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना चंद कोण दिला तसं जीवन काड्याची हे विशेष एपिसोड पळयल्यार तुम सगळ्यांक धन्यवाद नमस्कार.